स डिमांड आसले एज पर प्रोटेस्ट नोटीस 24/12/25 प्रमाणे आनी नोटीस दिवन मॅनेजमेंटा कडेन भरपूर हे केले पचापची जाली. त्या उपरांत मॅनेजमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आनी प्लस आमचे रिप्रेझेंटेटीव RLC कडेन बी काल आमची हे जाली चर्चा जाली पूण ते आयकपाक तशें तयार ना. आनी फायनली तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय धाडलो की असो असो रिप्लाय न्हू की आमी कंप्लीट जातकच तुमचे एरियस घालता म्हणून पळय फॉर्म डिसिजन दिनात ते आनी बाकीच्या इश्यूचेरूय आमचे फॉर्म डिसिजन ते बाबा दिना म्हणून आमी मागीर कितें केलें लोकांक सगळें उलो मारलो आयज लोक येयले आनी आमी आमचो प्रोटेस्ट दाखयलो. आमी ताका जशी नोटीस दिल्ली 20 तारखेर आमी प्रोटेस्ट करतले म्हणून तो प्रोटेस्ट आमी केलो. आनी हांवें म्हाज्या आयज हितून सांगलां की जर शक्यतो आमकां ह्या म्हयन्याक आनी फुडल्या म्हयन्यान तरी आमचे एरियस क्लियर कर सेकंड एरियस ना जाल्यार आमचो अंत पावूं नाका म्हणून ताका सांगलां की हे आमचे आतां इनिशियल आमचे जाला प्रायमरी जाला सेकंडरी जाय जाल्यार मागीर ताका कितें जालें जाल्यार तूं जबाबदार फूल मॅनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल. आनी हेच्या बद्दल आमी ह्या इश्यूचेर जरी आमचे लोकल MLA जावं लोकल CM सुद्दां आमचे आयकना जाय जाल्यार आमी मोदी कडेन वचपाक तयार आहा. चीफ मिनिस्टरा कडेन वचपाची आमची तयारी आहे आमचें डेलिगेशन घेवन. आमचे इश्यू आमी कशें सोडचे ना आमचे इश्यू आमच्यो मागण्यो आमच्यो घेतल्या बगर आमी कशेंच मॅनेजमेंटाक सोडचे हे आमी ताका लास्ट सेंचर केला. कितें डिमांड्स आहा तुमचे एक्झॅक्टली? नंबर 1 डिमांड आमचो सेकंड मॅथोलॉजी म्हणजे सेकंड एरियस हो लोकांक तसो मॅनेजमेंटाकूय खबर ना आनी ना लोकांकूय बरो खबर ना पूण आयज लोकांक हांवें सगळ्यांक पळोवन दिलो. सेकंड फॉर्मुला सेकंड एरियस बाबा तांकां खबर नासलो हांवें सांगलें तांकां अशें अशें आहा तो एरियस कित्याचेर दिता जे लोक पयलींचे आसले 6 पे कमिशन जालें पळय तेन्ना 6 पे कमिशनान कितें जालें त्या लोकांक खूब लेस पेन्शन आहा तें पेन्शन तेंचें रिवायज केलें सेकंड मॅथोलॉजीला. त्याच प्रमाणे मागीर आमी डिमांड घातलो गव्हर्मेंटा कडेन मिनिस्ट्री कडेन की आमकांय रिवायज करून दिली मागीर तेणें एग्री जालो. ह्या बेज बोर्डाक आमचें सँक्शन करून 24 येयलो आनी हांवें रोखडेंच मॅनेजमेंटाक लेटर केलें. मॅनेजमेंटाक 6 म्हयने रावलो 6 म्हयने रावलो आयज दिता फाल्यां दिता फाल्यां अशें करून आमचें कांयच हें कारण जालें ना. कोण म्हणटा स्टाफ ना कोण म्हणटा हें ना असलीं कारणां सांगून आमकां त्या पोर्टाक बाकीच्या पोर्टांनी सगळ्यांनी पयशे घेतले कोण एकटो अजून रावूंक ना. तेंच्यांनी जेन्ना एग्रीमेंट येयलो कॉपी दुसऱ्या म्हयन्याक न्यू बँगलोर पोर्टान घातले आनी मिनिमम फॅमिली पेन्शनाक 1,06,000 तेवूय कॅल्क्युलेशन हाडून दिले मॅनेजमेंटान अकावंट डिपार्टमेंटाक. तो कितें म्हणटा तुमकां कितें आमकां म्हणलें आमकां एक एक मनशाक 30,000 कित्याक कमी. तो म्हणटा तुमकां पोस्ट पेन्शन रेगुलेशन 2014 दिलो आमी पळय आनी CCS पेन्शन रूल केन्ना जाले 21 जाली आनी आयज आमी म्हटलें 26 आहा आनी तूं पोस्ट पेन्शन रेगुलेशन म्हणजे आमचे 30,000 खाल्ले जाल्यार 4,500 लोकांचे कितले पयशे पोर्टसांत दवरले कितलो फायदो तेंका जालो. आनी सेकंड फॉर्मुला हांवें ताका सांगला तुमी तर सेकंड फॉर्मुला अशेंच आमकां कोटेशात हेच पोस्ट पेन्शन रेगुलेशन लावन दिवन जाल्यार आमी वेळ करचेना फाटले पयशे हांव मागतलो डिफरन्स आनी हेवूय जे कितें हेजे बी कितें डिफरन्स आहा ते रीट पेटिशन घालून ते हांव सगळ्या लोकांक इरेज घालून दितलो. रिटायरमेंट कामगार आमच्या आवडे घरात दुसरो आसा मेडिकल बेनिफीट जे रिटायर 2001 पयले जाल्ले आहा तुमी SCBRS तुमी दिलो तुमी सर्क्युलरान कांय म्हणूंक ना की आमकां मेडिकल बेनिफीट मेळचे ना म्हणून तेन्ना म्हटलें जाल्यार आमी SCBRS घेवचे नासले तो मेडिकल अलावन्स दिवंक ना. मागीर 2009 गव्हर्मेंटान एक ऑर्डर काडली की ज्या लोकांक मेडिकल बेनिफीट ना त्या पोर्टान बोर्डाक घालपाचें आनी दिवपाचें तें करूंक ना हेंच्यांनी काम. ती ऑर्डर तशी दाबून दवरली आनी आयज पर्यंत आमकां मेडिकल बेनिफीट ना. हेजेरूय आमी रीट पेटिशन घालतले आनी 2001च्यान मेडिकल अलावन्स प्लस आमकां कितलो खर्च जाला पळय तोवूय आमी मॅनेजमेंटा कडेन वचूंक ना. ते बारीक 98 आनी 2000 ड्रॉप इन पेन्शन ड्रॉप इन पेन्शन कित्याक कमी जालें
98 ते 2007 2007 सगळ्यांच्यो बेजीक रिवायज जाल्यो आनी तांकां मरे DRP सगळो दिलो पेन्शनवाल्यांक हाय 2007 पयले लोक जे रिटायर जाल्या तांकां DR दिवंक लागलो ताका लागून दॅट इज कॉल्ड ड्रॉप इन पेन्शन म्हणजे तेन्ना पेन्शन लोकांचे देंवल्ले त्या टायमार ते हेजो एक ते मद्रास हायकोर्टान जिखले सुप्रीम कोर्टांनी ते जिखले आनी तेंच्यांनी 22 एरियर्स घेतले आनी मिनिमम फॅमिली पेन्शनान 5 लाख घेतल्या आनी वयल्या लोकांक 10 लाख 12 लाख 15 लाख घेतले वयत लेवल सिनियर वयर तांकां सब रिजिस्ट्री द्या आमी अशें म्हणना की तांकां कितें दिवचें सगळ्यांक इक्वल दिवचें किती वर्सां दिला नाही आनी आतां आमी सगळे खंय विनंती हांवें केल्या जर हेज्या फुडें एक पेज केलेलो दीत जाल्यार प्रोटेस्ट मारा घेवं नाकात अशें आसूं न्ही